स्वागत करता हूं। आज मैं खुश हूं कि गोवा टीएमसी ने मुझे, मैं डेरिक ओब्रायन, गेस्ट के रूप पे इस प्रोग्राम में बुलाया है। जैसे आप जानते हैं, दीदी की टीएमसी इस एक बात पर स्पष्ट है, ऑफ द पीपल ऑफ गोवा, बाय द पीपल ऑफ गोवा, फॉर द पीपल ऑफ गोवा। यानी गोवा के लोगों को, गोवा के लोगों के द्वारा, गोवा के लोगों को के लिए। आई एम हैप्पी I have, in that spirit, Mr. Falero here on my right, and I have Prashad Gaunkar, MLA, on my left. So I'm not making a long speech. पहले भी मैं कहा है, या हमारा टीएमसी या कोई हाई कमांड कल्चर नहीं है। 2016 साल से पार्टी वॉज एस्टैब्लिश इन 1998। 2016 साल से इलेक्शन कमीशन declared us as a national party. We are a national party with a high command. The high command of Modi and Shah, then me. The people of Goa, of the people of Goa, by the people of Goa. आज पूरे देश में डेडिकेशन यानी निष्ठा, डी फॉर डिटर्मिनेशन यानी पक्का इरादा, डी फॉर दीदी, डी फॉर डेवलपमेंट यानी विकास। डिटर्मिनेशन, डेवलपमेंट एंड डेडिकेशन। That is ममता दी। जब नोटबंदी अनाउंस हुई थी, डीमोनेटाइजेशन, एक ही पार्टी थी, 2 घंटा में दीदी ने एक मैसेज दिया that this demonetization is dangerous for the country। 2 घंटा, 8:30 बजे, 10 बजे तक। उसके बाद 1 महीने बाद पार्लियामेंट में भी all other parties also agreed with her। जब किसान विरोधी बिल वहां पास हुआ, फर्स्ट पार्टी जो ममता दी ने किसान से बात किया था, कलकत्ता से फोन में बात किया, वीडियो कॉन्फ्रेंस में, पंजाब हरियाणा, फर्स्ट पार्टी टू डू इट वाज टीएमसी। जब पेट्रोल और डीजल जैसा दाम बढ़ता ही रहता है, फर्स्ट पार्टी टू अपोज ऑन द स्ट्रीट्स, सिर्फ ट्विटर में नहीं, सिर्फ फेसबुक में नहीं, सिर्फ इंस्टाग्राम में नहीं, वो तो होता ही रहता है, लेकिन ऑन द रोड्स। जब एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गया, तो मॉनसून सेशन ऑफ पार्लियामेंट में फर्स्ट पार्टी टीएमसी। You see, so we want to be in Goa because not what we want to be, but the beautiful reception we have received. There are people from all walks of life, not only politicians, sportsmen, writers, civil society, theatre artists, across the board. And because it is TMC, we understand the language of development, of dedication,
of determination, because our leader Didi has shown the way. The people of Goa have given Congress how many decades I don't know, 4 decades, 5 decades, have given BJP 1 decade. Because across there is not only Goa, across the country, people from all walks of life are now believing that if this government has to change, only one Didi can make this happen. And I am delighted. We will first hear today from one such person who has heard the message of Didi, who has understood what this lady is all about, and he has a few words to say. Not a few words, maybe many words to say. Prasad, so nice to have you here. You are a sitting MLA, so I will pass the microphone to you. And if after Prasad finishes, uske baad, I'll have Falero Bab to say a few words, and then we also have a joining just after that. Just give us 30 seconds to. No. Please, let us understand. Huh? Please understand. We have a program. Let us do our program. Okay. Then we will 1, 2, 3. Okay. So now. Technical, yeah. 1 minute. Otherwise, they will come in the middle. एक सेकंड. सगळ्यांक नमस्कार करता. आयची ह्या प्रेस कॉन्फरन्सच्या माध्यमांतल्यान आयज गोंयची नवी सकाळ आनी गोंयची नवी सकाळ परत एकदा ह्या गोंय भुमीचेर अस्तित्वाक येवपा खातीर दिदीचें जें नेतृत्व आसा हे नेतृत्वाक बळकटी दिवपा खातीर आयज तुमच्या सगळ्यांच्या माध्यमांतल्यान हांव हें सांगूंक सोदतां की ममता दिदीच्या नेतृत्वाची सकल तिका गोंयच्या माध्यमांतल्यान जें कितें जाय आनी गोंय घडोवपा खातीर फुडाराक जो आमी कितें हातभार लावपाचो ठरले कडेन आसा. हांव आयज इतलेंच सांगतां की ह्या दिदीच्या प्रत्येक विशयाक आमी फुडें व्हरपा खातीर आमी सदांच ताजे बरोबर आसतले आनी हो एक मेसेज पावपा लागून आमी तुमचे मुखार आयिल्ले कडेन आसा. सगळ्यांत पयलीं हांव सांगूंक सोदतां की आयज गोंय स्वतंत्र जावन जवळ 60वी चालू जाल्ले कडेन आसा आनी आयज पर्यंत ह्या गोंय भुमीचेर वेगवेगळी सरकारां आयलीं, वेगवेगळी सरकारान आपलें राज्य केलें. पूण गोंय भुमीक खऱ्या अर्थान जर आज पळयलें जाल्यार अजुनूय जें स्वप्नांतलें आमी गोंय म्हणटा, जें माणकुली गोंय म्हणटा, भांगराळी गोंय जें म्हणटा, तें गोंयाक आज पर्यंत खंयच ज्या उद्देशान आमी फुडें पळोवपाक सोदता तें दिसना. एक वेळ आशिल्लो भाऊसाहेब बांदोडकराचो, पूण काळांतरान खंय तरी आयज गोंय भरकटलेलें वता. हें आयज सबंद गोंयकारांक, बारीक जावं मोठे गोंयकारांक, सबंद गोंयकारांक आयज खबर आसा. आनी हें खबर आसतना एक टायम आज आमचे आयिल्ले आसा की ही खबर आसा तेजी बदल घडोवन हाडपाक आमकां. आनी हो जर बदल घडोवन हाडटले जायत जाल्यार दिदीच्याच माध्यमांतल्यान हो बदल आमी घडोवन हाडूंक शकता हें आमी निश्चित तुमकां सांगूंक सोदता. राजकारणाक जेन्ना पावल दवरलें आनी पावल दवरून खुबशीं इलेक्शन जालीं फाटलीं, पूण 2017 जेन्ना एसेंब्ली भितर पावल दवरलें त्या वेळाचेर एक चिंतन आशिल्लें की खंय तरी ह्या गोंयची भुमीक आमचो एक ल्हानसो जो हात आसा, ल्हानसो जो आधार जो आसा तो म्हाज्या सांगेच्या माध्यमांतल्यान गोंयच्या माध्यमाक खंय तरी पावोवपाक सोदतालो. पूण ज्या विचारांनी आमी हांगा पावल घातिल्लें तितलें आमी फुडें वचूंक कदाचित शकले बी ना. त्या वेळाचेर BJPच्या गव्हर्मेंट पर्रीकर बाईक आमी सपोर्ट केलो खरो, काळांतरान तेय गेले. पूण आयज जर पळयलें जायत जाल्यार गोंयची 5 वर्सां जी हांव जावं एक
इंडिपेंडंट MLA म्हणून जेन्ना असेंब्ली भितर हें करता जाल्यार म्हाका दिसता ही गोंयची 5 वर्सां जी आसा ती वाया गेल्ली कडेन आसा. आनी फाटली जर आमी तर नजर मारले जाल्यार फाटली 55-60 वर्सां कडेन नजर मारले जाल्यार ज्या पद्दतीन गोंय फुडें वचपाचें तें आज दिसना. म्हणून आज एकच तुमकां सांगूंक सोदतां की ही भुमी जी आसा गोंयची भुमी जी आसा ही गोंयची भुमी एक उलो मारता आमचे सगळे जे आमचे बारीक वर्गाचे सगळे लोक आसा जे सुशिक्षीत लोक आसात अशिक्षीत लोक सगळे जे लोक आमचे आसात गोंयची भुमीचे तांकां सगळ्यांक उलो मारता की परत एकदा ह्या गोंयची भुमीक 2022 जें इलेक्शन आसा तें आमकां सगळ्यांक सावरून घेवपाचें आसा. आनी तें जर सावरून घेतलें जाल्यार आमकां एकवटान एक कडेन येवपाची एकजुटीन संघटीत रावपाची गरज आसा. आनी दिदीच्या विचारां भितर ही भर आसा आनी ती भर घेवन आमी फुडें वतले. आज जर आमी पळयलें की भारत देशाच्या नकाशाचेर जेन्ना अशे तरेचे जेन्ना विशय चलतात आज BJPचें राज्य चलता आनी हे राज्य चलता आसतना मोदी सारके गव्हर्मेंट खंयचे पद्दतीन आमकां व्हरपाक सोदता हे प्रत्येक मनशाक खबर आसा. आयज जर तें खबर आसा जाल्यार चेंज कोण करतलो हो एक प्रश्नचिन्ह बी आसा. आनी आयज एकच जर आमकां तें नेतृत्व दिसता ती आमकां ममता दिदी जे मोदी सरकाराक आमकां चेंज करपाचें 2024 जें इलेक्शन येतलें तें चेंज करपाची आमकां गरज आसा. आनी म्हाका खात्री आसा ज्या पद्दतीन तिणें आपलें वेस्ट बंगालचें इलेक्शन लडून घेतलें जेन्ना तिणें सांगलो की हो आंकडो ह्या आंकड्याच्या पलीकडेन वचपाक दिवचें ना आनी त्या उतरा प्रमाणे तिणें तें करून दाखयलें. ही शक्ती एक महिला शक्ती जेन्ना अशे पद्दतीचें काम करता अखंड आख्खें सेंट्रल वचून वेस्ट बंगालाक पडलेलें BJPचें पण तरी सुद्दां एक महिलेन हो एक चमत्कार वेगळे पद्दतीन करून दाखयलो. आपली ऐपत कितें ही दाखोवन दिवपाचो प्रयत्न केले कडेन आसा. नवरात्रीचे दीस चलता आनी ह्या नवरात्रीच्या दिसाक नवरात्रीक 9 तरेची दुर्गा आमकां आपले दृश्य दाखयता. आनी खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता ह्या दिसां भितरच आयज आमकां हे प्रेस घेवपाक आनी हातूंतल्यान फुडें वचपाचें एक आमकां एक बळकटी मेळटा. कारण दिदीच्या माध्यमांतल्यान जे हे नरकासूर हांगा तयार जाल्ले कडेन आसा ह्या भारत भुमीचेर हे खंय तरी आयज कमी जावपाचें आनी तें कमी जातलें जाल्यार दिदीक आमी सपोर्ट करपाक जाय. अशें म्हणून आयज हांवें एक विचार केल्ले कडेन आसा की सांगेच्यान म्हजी तमाम जे म्हजे कार्यकर्ते आसा म्हजे सपोर्टर्स आसात तांकां सगळ्यांक घेवन परत एकदा गोंयची भुमीचेर TMCचें आमकां गव्हर्मेंट आमकां सरकार करपा जाय आनी तें करपा खातीर आमी सगळे कटिबद्ध आसतले. आयज कांय लोकांक दिसतात की ही नवी पार्टी येवन कितें करया आसत म्हणून पण कालांतरान म्हाका दिसता एक म्हयन्या भितर हाजो सगळो उजाड जो उजवाड आसा तो सगळो लोकांच्या मुखार येतलो गोंयच्या लोकां मुखार येतलो आनी एक नवें चेंज तुमकां सगळ्यांक पळोवपाक मेळटलें. आनी हे चेंज माध्यमांतल्यान फुडलीं जी 5 वर्सां आसा ह्या सरकाराक मेळ्ळे नंतर एक नव्या पद्दतीन गोंय फुडें वतलें हें सांगपाक म्हाका कांयच हरकत दिसना. आनी म्हणूनच आयच्या ह्या सरकाराक आयच्या प्रेस माध्यमांतल्यान इतलें सांगता की ममता दिदीचें जें सरकार जें आमकां फुडें आमकां येवपाचें सांगा हाडपाचें आसा ताका पूर्ण बळकटी आमी सगळ्यांनी मेळून दिवया इतलें सांगता आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता. थँक्यू. आजचे आयचे तुमचे भितर आमचे खास करून आमचे डेरिक सर आयज हांगा आसात आमचे भितर. सर आमचे गेल्ले 5 वर्सांक म्हजे कलीग आनी बरोबर आमी ह्या असेंब्ली भितर वावरलेले सर लुजीन फालेर सर ह्यो बी आमकां तांचें खुबशें मार्गदर्शन जें आसा जें गेल्ले 5 वर्सांक खूब मेळ्ळे कडेन आसा. आनी तातूंतल्यान कितें तरी एक वेगळें शिकवण आयज असेंब्ली भितर शिकले कडेन आसा. म्हणजे फुडाराक जेन्ना आमी गव्हर्मेंट घडटले बारीक लोकांची कळ जी आसा ती आमी फुडें व्हरपाची बारीक लोकांची कळ जी आसा ती चवकशी करून भायर काडपाची आनी तातूंतल्यान ह्या लोकांक आमकां एक दिलासो दिवपाक जाय हेचे खातीर आमी सदां फुडें रावतले म्हणून सांगता. थँक्यू. देव बरें करूं. क्या बोलिए Like that? ओके. 1 second sir. You're on. Yeah. It's okay. Little behind here. Honorable Member of Parliament, my friend, Mr. Derek
Derek O'Brien, आमचे मानिस्त आणि तरुण आमदार बाब प्रसाद गांवकर, members of the press, and my dear friends. फाटल्या कांय दीस आमी गोंयां जावं दक्षिण गोंय जावं उत्तर गोंय, ईस्ट वेस्ट, लोकां मदें भोंवतात. लोकांचे प्रश्न, लोकांच्यो अडचण्यो, लोकांची मागणी, लोकांची एस्पिरेशन आहे ही आयकून घेवपाक, समजून घेवपाक आनी फुडल्याक कितें तो उपाय काडपाक जाय, गोंय सांबाळपाक, गोंयकारांक सांबाळपाक हाचेर चर्चा करपाक. गोवा इज सफरिंग. गोंय आनी गोंयकार कठीण त्रासांत परिस्थितींत पडले आहा. आमी कांय आमचे शेतकामती, आनी सकाळीं हांव कम्युनिटी फार्माक गेल्लो. 450 शेतकामतीन एक कम्युनिटी फार्म गेला. आमचे तरणाटे शिकिल्ले भुरगे बेकार आहा. आमचे वावुरपी लोक, आमचे टॅक्सीवाले, आमचे लोक जे मिनाच्या धंद्यांत आशिल्ले, जरी तरी गोंयच्या चारय कोनशांनी आमी गेले जाल्यार लोकांचो एकूच उलो, गोंय आनी गोंयांत एक बदल हाडपाची गरज आहा. गोवा नीड्स अ चेंज. दिस इज व्हेरी लावड एंड क्लियर. आनी गोंयांत बदल हाडपाची गरज कित्याक आहा? गोंयकार कित्याक त्रासांत पडले आहा? गोंयांत जे संकट आयिल्ले आहा, जो क्रायसिस येयल्लो आहा, इज किलिंग गोवन्स, इज डिस्ट्रॉयिंग गोवा. जावं अर्थीक परिस्थिती, जावं टोटल इकॉनॉमिक मेल्टडाउन. Goa is in the death traps. We are taking loans to pay the salaries. We are taking loans to pay the interest of the earlier loans. We are taking loans to repay the earlier loans. There is no way out. Every child which is born in the state of Goa is born with nearly 2 lakhs of rupees per capita loan. म्हणजे ही आर्थीक परिस्थिती पळयली जाल्यार इतली गोंयां लाचारी केन्ना येवंक ना. केन्नाय सरकारी जे अधिकारी आहात तांकां पगार पडना. केन्ना जे लोक आहात तांकां तांचें पेन्शन मेळना. पूण हाज्याहून व्हडलो संकट, हाज्याहून व्हडली भिरांकुलाची गजाल आमचे तरुण तरणाटे. Our youth who are talented, who are highly qualified, and who has no hope. There is no hope of self-employment. There is no hope of employment. There are no industries coming for the last 10 years. You see, the youth is restless. And we have to do something regarding the youth.
उदरगत ना, सुदारप ना, विकास ना, कांय ना, फकत फडारशी. आनी देखून आयज व्हडल्यांतलो व्हडलो संकट बेकारी आनी तरुण तरणाट्यांक सांगतात की आमी तुमच्या फाटल्यान आहाय, आमकां बदल जाय आनी बदल फकत दीदी हाडूंक शकता आनी टीएमसी हाडूंक शकता म्हणून. डेली जरी तर इंटरनॅशनल फ्युअल प्रायसीस देंवता, आमच्या देशांत फ्युअल प्रायसीस वाडटा. आय डोंट नो what sort of economic principle this is. Just take me the water. See, one side the international prices of petroleum products are decreasing, and our government is increasing the petroleum prices, whether it's petrol, diesel, or gas. Now, what sort of economics this is? So there is a biggest crisis on petroleum products. म्हाका खूब आनंदान खुश जाता, कित्याक बाब गांवकार एक कास खेडेगांवतलो एक शेतकाराचो पूत. ही इज अ सन ऑफ फार्मर, and we should be very proud of our farmers. I know what our Prime Minister Narendra Modi and his party is doing. He's killing the farmers, murdering the farmers. आणि हें गोंयांतूय जाता. गोंया आमचे जे शेतकार आसले, जे आपल्या पांयाचेर उबे आसले, धंदो करताले, हे शेतकार दिसान दीस काबार जायत गेल्ले. कित्याक सरकाराची कसली तरी येवजण ना आमच्या शेतकाऱ्यांक वयर काडपाक. आय फील व्हेरी व्हेरी हॅपी अँड प्राऊड टुडे that we have got young people, talented people who are here to support TMC. He's young. Comparatively, I belong to the another generation. And when I see young people coming and joining TMC, this movement which is going to free us from the BJP and free us to development and progress, I feel very proud. This is what is happening all over Goa. The young people are shouting that ani tenka kasloy dar paryay na. The only alternative is Didi. The only alternative is TMC, who can defeat the present juggernaut of Modi. आयज आनीकूय खुबशे प्रश्न हांव हेजेर उलोवपाक सोदना. बँक क्रायसीस, रुपी क्रायसीस, GDP क्रायसीस, GST क्रायसीस, कोरोना व्हायरस क्रायसीस. पण आयज म्हाका एक अभिमान भोगता, खूब खूश, जेन्ना हांव गोंया सरभोंवती भोंवता की जे लोक आहात ल्हान मागांतले, ल्हान भागांतले, गरीब समाजांतले, शेड्यूल्ड ट्रायब, शेड्यूल्ड कास्ट, they are looking for a change which will be a credible change, a change will be a formidable change, and a change which will bring a new picture in front of Goa and Goans. गोंयच्या आनी गोंयकारांच्या मुखार एक चित्र आहा, आनी हें चित्र म्हणजे हे गोंयांत कोणूय नेणार उरचो न्हय, कोणूय बेकार उरचो न्हय, कोणूय गरीब उरचो न्हय. प्रत्येक गोंयकाराक अधिकार आनी हक मेळचे, आपल्या पांयाचेर उबे रावपाक, आपलो धंदो करपाक, ना तर तांकां कसली तरी नोकरी मेळपाक, आनी तांकां आनी ताच्या फॅमिलीक एक बरो स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग मेळपाक. तर आयच्या दिसाक हांव येवकार दिता जे तरुण तरणाटे, जे लिडर आहा, जे नेत्र आहा आमच्या गोंयांत,
जे गरीब समाजांतले मनीस आहा, टुडे वी सी Sangen Taluka coming to TMC. And for me, Sangen Taluka is a cradle of wealth of Goa. जे तालुक्यांत मीन पिकता, जे तालुक्यांतल्यान मीन भायर धाडून, वेदर इन जपान और फॉरेन कंट्रीज, आमचो देश वयर सरता, आमचें गोंय वयर सरता. ज्या सांगें तालुक्यांतल्यान आयज आख्खे दक्षिण गोंय उदक पावता, सेलावली वॉटर सप्लाय, देर इज अ डॅम. खूब खूब दूख जाता, खूब वायट दिसता की ह्या तालुक्यांतले जे लोक आहात, नागरीक आहात, जांची एक अपेक्षा आहा, जांचे एक स्वप्न आहा की कितें तरी ह्या सांगें तालुक्यांतल्यान उदरगत आनी सुदरप आनी विकास जातलो. हांव बाब प्रसादाक गेल्ले पाडी मेळ्ळो, ताचे फाटल्यानूय मेळ्ळो. ताचे मुखार एक स्वप्न आशिल्लें की जेन्ना बीजेपी सरकार दिल्ली आहा, बीजेपी सरकार गोंय आहा, आपूण आपलो पुराय तेंको बीजेपी सरकाराक दितलो आनी ताचे मार्फत कितेंय तरी ताच्या मतदारसंघांत उदरगत सुदारप आनी विकास जातलो. तांचे लोकांचें, वावुरप्यांचे, ताजे जे 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 वावुरपी आहात आनी ताजे सपोर्टर आहात, तांचें एक स्वप्न आसलें की ह्या सांग्या तालुक्यांत कितें तरी बरें जातलें. पूण आयज ताकाय दिसलें उदरगत म्हणटा ती ना, सुदारप ना, विकास ना, कांय ना, आमचे भुरगे बेकार आनी बेकारी वाडवता. तरी तांणी थारायलें की आपलो पुराय तेंको आदार आनी सहकार TMCक दितलो म्हणून. I welcome it. Do the joining now, sir? And I thank you. Joining? The joining So- of his brother. Yes, sir. You can announce his name. Ah, म्हाका खूब आनंद आनी खुश जाता की that's all. आमचे बरोबर आज बाब संदेश शशिकांत गांवकार, बाब प्रसादाचो भाव आमचे बरोबर आहा. हांव मागता ताका वेदर येवपाक, एंड आय वेलकम हिम. One scarf, one flag. Give it to sir, one flag and one. Yeah. Sit. I am sure with Sandesh Shashikant Gaonkar joining, the message of Goa's farmers, the farming community, Goa's ST community is going to carry this message and this flag, which is the only hope for Goa, Very good. which is the only hope which will bring the change in Goa. All the best. Yeah. Thank you. Yeah. Thank you, sir. So lovely. The ministry takes our questions. You want? Yeah. They want, he says he wants to answer. Thank you, sir. It was lovely. Thank you, sir. Can somebody help? Yeah. Don't worry, sir. Don't worry. Here. No. 20 साल टीवी किया यार. चलो, this is your mic.
Any questions? If there are any questions, we are done. If there are any questions, you may ask and we'll end the press conference. If there are no questions, then good afternoon. आयज सपोर्ट करता टायम आसता तुमचे कडेन ना तशें कांय ना कारण पळोवपा जाय न्ही ते आमी आयज पर्यंत इंडिपेंडंट जेन्ना आसा आनी मदें आशिल्लो विशय जो तुमी आतां विचारलो तो पूण ज्या प्रमाणे आतां उदळ म्हणलें तशें आमकां गोंय सांबाळपा जाय आनी गोंय सांबाळपाचें अल्टरनेटीव आयज ज्या विशया कडेन उलयताले पयलीं तें दिश्टी पडना सो आयज जे नवी आयज आमकां दिदीच्या माध्यमांतल्यान जे ऑप्शन्स आमकां आयिल्ले कडेन आसा हे घेवन आमी फुडें वचपाचे प्रयत्न करतले आनी गोंय सांबाळटले दिश्टी पडटाले अशें न्ही त्या टायमाचेर विशय दिश्टी पडना अशें न्ही कशें आसा की काँग्रेसी भितर आमी ते जो आयज BJPचो जो हें आसा नाराजगी आसा लोकांचो तो करपाक काँग्रेसीन जाय आशिल्लो पूण म्हाका दिसना तो आजून पर्यंत केलो आसतलो अशें म्हणून सो तातूंतल्यान विशय फुडें वचपा जाय आमकां हां ममता बॅनर्जी दिदीची गोष्ट अशी आहे की साधारण मागचं जे इलेक्शन झालं आहे तुम्ही बघितलं वेस्ट बेंगॉलचं जे इलेक्शन झालं आहे आणि त्या इलेक्शनमध्ये जो रिझल्ट लागलेला आहे म्हणजे साधारणपणे जी त्यांना इलेक्शनमध्ये हरवण्यासाठी जी म्हणजे टोटल जी तिथं हे लागलेली होती ना राईट फ्रॉम सेंटर सगळे लोक तिथं आले होते आणि त्यावेळी ते बोलत होते 200 अबकी बार 202 होगा 220 होगा तो त्यांचा जो नारा होता तो नारा कुठेतरी 80वरच थांबला आणि तो थांबण्यामध्ये कुठेतरी एक काय मोठं चिन्ह आहे आणि ते दिदीमध्ये आहे आणि तिने ते करून दाखवलं तीच गोष्ट आज जर आपण बघायची असेल तर भारताच्या नकाशावर मोदींना कुठेतरी आपण हे करायचं असेल तर आज रिप्लेसमेंट एकच आहे आणि ती दिदी आहे आणि म्हणूनच ते जो म्हणजे आपण जो विचारला की दिदीचं मग काय आहे हेच एक त्यातलं एक मोठं गुण आहे हां ते हो जो विषय आसा तो फुडें आमची पार्टी जे इन्चार्ज आसतले TMCचे इन्चार्ज सगळे आमचे आसतले ते ठरयतले रिजनेशनल जे तुम्ही आता सांगता म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जो तुम्ही आता नाव घेतलं हांव घेवूं सोदना कारण ताचे विचार कितें पर्यंत योग्य आसा हें कळना अजून पर्यंत कित्याक जे जे जाग्यार तो वता तुम्ही नाव घेतलें आता जे जाग्यार तो वता तो फक्त एक उद्रेक कसो घेवन वता आनी लोकांक खंय तरी संभ्रमाक घालता लोकांक क्लियर मेसेज दिवपाक वचना क्लियर दिवची मेसेज दिवची जेणे करून आमची गोंय घडटलें ना कितें चलना तें कळटा न्ही कित्याक आमचे कडेन येवन ते उलयता म्हणजे आमच्या एरियान उलयता म्हणजे जे कितें उलयता तें आमकां कळटा सो आमी जे जाग्यार आसा त्या जाग्यार कशें आसा हें आमकां खबर आसा आनी फुडलो मनीस कसो उलयता किंवा ताका कोण डिचाबल करता सो ताका लागून तांचेर कांय उलोवपाचें म्हाका ना भायले लोक म्हणून खंयच्यान भायले म्हणटा तुमी कोण ना मेन विशय असो आसा की आयज तशें पळोवपाक गेल्यार नॅशनल ज्यो पार्टी आसा ती गोंयची नॅशनल पार्टी न्ही संबंद भारत देशाची आयज काँग्रेस म्हणा BJP म्हणा ह्यो बी भायल्योच म्हणूं शकता आमी ना आमची नॅशनल पार्टी आसा सो TMC इज वन ऑफ दॅट ही ती नॅशनल पार्टी आसा आनी तातूंतल्यान फुडें वचपा न्ही भायलो म्हणूं शकना आमी कारण देश हो आमची एक आसा आनी देशाचे आमी सगळे नागरीक आसा सो ह्या पद्दतीन आमी फुडें वचपाचें नो आतां सद्याक आमी सपोर्ट केल्ले कडेन आसा तांकां आनी फुडें जो विशय आसा तो अलोंग द पार्टी डिसायड करतली इलेक्शन टायम येतले त्या टायमाचेर आमी फुडें वतले I think I'll sit there because Yeah, no, very good question. no problem. Okay? This is good enough, no problem. I am very happy with that question. As I have said, we are moving. We are meeting people. We are going in the restaurants, we are going in the markets, we are going in the fish markets, we are going in the fields. We are meeting people. We are trying to understand them. I can tell you only one thing. There is an awakening for the first time in Goa.
awakening for a change. You're asking me how many people have joined. They all want to join. We have to find ways and means of bringing them together so that this becomes a credible movement to take Goa ahead. Now, as far as women is concerned, I met Didi myself in Calcutta. She's very, very particular about the woman empowerment. I think I told you last time. Compared to the national average of say 12, 13%, 41% of the representative in TMC are women. So we are going to give you the faces of the women in Goa, maybe by this festival of Dasra, or maybe a few days thereafter. Because a lot of women are going to join. I can assure you that. Can you give us some numbers? I can't give the numbers. If everybody wants to join, how can I tell you? You can just take the statistics of Goa and say most of the women wants to join. Most of the unemployed youth wants to join us. So why not we give it? You see, empowering the woman is one of the objective of TMC. And it is not only objective, it is put into practice. TMC is the only party which has got 45% women in the party, elected people in the party. So you can look ahead for women joining TMC and becoming the part and parcel of this movement for women empowerment. When the TMC announced the post in Goa, who's the head of TMC in Goa, who's office preparers in Goa, when will TMC make an announcement? We'll do it. We'll inform you. We are working very fast, that only I can tell you. But it's almost 1 month that Is it? it's almost 1 month and there's no office bearers of TMC. 1 month. That is not 1 month. Right. Good afternoon. Sir, question Thank you. Yes, sir. One question from you. अभी दीदी की जीत हुई है भवानीपुर मतदार संघ से. ये जीत का कितना इफेक्ट गोवा में हो सकता है? दीदी के जीत हुए रिकॉर्ड मार्जिन से भवानीपुर में. ये जीत सिर्फ गोवा का इफेक्ट में होगा, ये तो ऑल इंडिया का इफेक्ट है. मतलब गोवा इलेक्शंस में You are the analyst, I am the political person, you are the analyst. So these things you must analyze. You analyze and come to your own conclusions. But we thank you for coming here to the press conference. And I think we take one question, all the questions today we have answered. Next time, we'll have, hear me out. See, TMC, we have press conferences, 3 people spoke, 7 questions were answered. Our Honorable Prime Minister, in 7 years, has not answered 1 question from the media, has not done 1 press conference. So whatever we do, we are doing today also 7 times better. And there's one particular question which the lady asked about women in the TMC. I want to reassure you, we are not a perfect political party, because there's only one perfect politician in India, and he wears a monogram suit of 1 crore. We are not a perfect political party. Yes, we have 40% women in parliament, but we have the humility as a political party to say that if we started off in 15 days and a woman hasn't joined, yes, there will be more than that. And I will tell you one more thing also which is important. We are also not a political party used to doing press conferences in different venues like this. So we will have our office, we will invite you for that. It's a matter of days, certainly weeks, and then this will happen. And we also believe that when there are critical questions asked of this political party, we answer those critical questions. We improve as we go along. We do not know it all. We are not perfect. And that is what the TMC believes in. Because there's only one political party which is perfect. And 2 people in that party. They know everything
they do everything. So humility is one of our strengths. Thank you so much. You've been very patient. You've heard somebody speaking from his heart today. Especially his statement today becomes all the more relevant if you've seen those videos coming out of Uttar Pradesh, of brutal murder, and not a single statement from the Prime Minister and the Home Minister. So thank you very much. Listen, we like to interact with the media. That is the culture of our party. We like to learn. So please give us, we'll meet you again and we'll answer every question because this is only the beginning. We'll have many more press conferences. Listen, we can have a conversation after the press conference. Others will be indulging in a, thank you so much. Good afternoon. Thank you.